culture cannot be defeated. You can't fight culture. Maximum extent you can inherit them, and this inheritance has come to us, whatever that is there, because of the so many years of association with the Portuguese government, Portuguese people. You cannot dissociate this possessed the culture. This is one of the main thing. Whatever is there is imbibed in us. But in spite of that, we had the Bharati Sanskriti was so strong. That was the dominance in Goa. That's why all this Marathi and everything, most of the people, we studied. नागेश बाब, म्हाका एकच सांगात, ओके 7 तालुक्यां भितर गजाल वेगळी आशिल्ली, पण ह्या 3 तालुक्यां भितर जी येता कोस्टल बेल्ट आसा, जो टुरिजमाच्या हातूंतल्यान खूब रिच बेल्ट म्हणटा आमी ताका, तशें हातूंत भितर जे ब्लेंडिंग जाल्लें आसा आनी एक वेगळी कल्चर तयार जाल्लें आसा, काय आसा काय ना? थंय सुद्दां हे पळय जे म्हणटात, हे पळय जे आहा ह्या सगळ्या वयले वयर चिंततात आनी एक सायडीन चिंततात, हो विचार करपी लोक आसा. थंय सुद्दां हें ब्लेंडिंग ना. पुर्तुगेजांनी हांगाचो समाज जो क्रिस्तांव करून बाटयलो, तांकां तांणी सगळे तरेन तोडपाचो प्रयत्न केलो. इंक्विजिशनांत जेवणांत मीठ, शितांत मीठ घालप ना, बायलांनी चोळी घालप ना, दारांत तुळस दवरप ना, कास मारून कितले लोक. हांव सांगता, हे लोक एक्चुअली वेट This is age old. नाही, एज ओल्ड कितें, ताचो परिणाम आसा, ताचो परिणाम आसा. 70% of the is in this talukas. 70% of हे Goa. सगळे जे पुर्तुगेजांनी केले, हे पुर्तुगेजांनी केले पळय ते जाणून बुजून केल्लें आसा. हाका क्षमा ना आनी दुसरी हाका हांव बक्षाड्याक दिना. आनी आमी जे पळय म्हणटात ब्लेंडिंग, तुमकां एकच दिसता, म्हाका एकच सांगात की हे फेस्टिवल करून ते तेन्नाची गजाल जागयतात, ते रिवाइव करतात. हय 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 हय, हेच करता. त्या खातीर रिवाइव करतात. हय हय, तेच करतात. आनी पुर्तुगेजांक पळय जे नाशिल्ले ते म्हत्व दितात. पुर्तुगेजांक इतलें म्हत्व दिवपाची गरज ना. आनी आतां गांवटे बाबांचें म्हळां की पुर्तुगालाच्या दारांतल्यान आमकां गरज ना, आमकां युरोपा कडेन बिझनेस करपाक पुर्तुगाल गरज ना. आयकून घ्या, पुर्तुगाल गरज ना. आमकां युरोपा कडेन डायरेक्ट वचपाक आमचे कडेन जायतीं दारां आसात आनी पुर्तुगाल आमकां हे बाबतींत व्हडलें कांय करूंक शकना. आमी एक काम करुया, आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवया आनी ह्या गजालीचेर उलोवया की बाबा आतां जी परिस्थिती आसा त्या हातूंतल्यान जे नाथानी बाबान सांगलें, खास करून बेटर प्रेझेंट, ह्या बेटर प्रेझेंटा खातीर पास्काचो कितलो हे करपाक पयलीं म्हाका एकच सांगता, तुवें म्हळें न्ही की आमी पळय आसा ते डिवायड करूं, आमी डिवायड करूं सोदना. आमी ऑन द कॉन्ट्ररी सगळे गोंयचे लोक जे आहा ते हिंदू आसूं क्रिस्तांव आहा, हे चड चड लागीं येवचे हो प्रयत्न आमी गेल्लीं 50 वर्सां केला. आनी हे डिवायड करतात. ओके ओके ओके, कोण डिवायड करतात, कोण युनायट करतात? पुर्तुगेजवादी आसा ते हांव तांकां म्हणना, पुर्तुगेजाचे पयलीं कडा घेवन जे करतात ते डिवायड करतात. आमी एक काम करुया, हो हे डिवायड करूं नाका. हॉट विशय आसा, कोण डिवायड करतात, नागेश बाब एकूच मिनिट हांगा आमचे एक ल्हान व्यावसायिक विसव घेवया, आमी हे डिस्कशन मुखार व्हरया आनी खास करून कोण डिवायड करता, कोण करता, ह्यो सगळ्यो गजाली करया. आमी रोखडेच तुमचे कडेन येतात, 1 मिनिट रावात, रोखडेच तुमचे कडेन येतात एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव घेवन. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आमी जागोर घेतात. हांगा इंडो पुर्तुगीज फेस्टिवल जाला, ताका स्वातंत्र्य सैनिकांनी विरोध केला आनी ताजेर आमी चर्चा करताले. आनी त्या चर्चे भितर हांगा नागेश बाब तुमी सांगताले कल्चरल डिवायड जी आसा ते हे लोक करतात, जाल्यार खंय तरी माथारी बाबा कशें दिसताले कितें पुर्तुगेजांची बाजू घेवन जे हांगा कितें करूं सोदतात ते लोक न्ही, पुर्तुगीजाची ते बाजू घेतात न्ही, ते बाजू घेतात. तुमी म्हणले तांकां तुमी पुर्तुगीजवादी म्हणून, ते पुर्तुगीजवादी न्ही ताका म्हणून ना, मागीर कोण पुर्तुगेजांचे जे करतात ते कोणी असो फुडें गो अहेड. ना ना ना, तुम्ही म्हणजे तुम्ही तांकां वेगळी काडटा. ना आमी हे गरजे भायर करतात. गोंयांत आयज सांगता, आयकून घे, गोंयांत कुल्तूर इंडो पुर्तुगेज जे पळय सुरू जाला ताका तुमी वेगळी करतात. करपाचें न्हय ते आनी करपाचें न्हय, हांचें काम न्हय तें. हांव सांगता, गोंयांत वचून आमी लिबरेशनची 50 वर्सां करतात. खावटे बाबाक लिबरेशनाचे 50 वर्सां खातीर कित्याक कित्याक करून दिसलें ना, पुर्तुगेजांचें कल्चर कित्याक घेवन बसला. दुसरे संस्था हांव इंजिनियर जालो, गोंया आयलो, 26 वर्सांचेर गोंया आयलो आनी थंय 4 येत्ता शिकलो. आनी त्या खातीर म्हाका ही आमची भारतीय संस्कृती, बिलीव इन मराठी ऑल्सो एट द सेम टायम, बिकॉज त्या भाशेन हांव शिकलो, ती फुडें व्हरपाची आशिल्ली. कोंकणी ऑल्सो ही म्हजी मायभास. मराठी आमी तेन्ना शिकले बिकॉज दॅट वॉज द ओनली वे. मुद्दो कळ्ळो म्हाका मातशी म्हणजे मुद्दो कंप्लीट कर. मुस्टिफंड ती भारतीय संस्कृती दवरपा खातीर त्या खातीर हांवें इतले वर्सां चलयली. दॅट वॉज द मेन रिजन. खंवटे बाब कितें तो प्रामाणीक कितें उलयता तें हांव मान्य करता, पूण खंवटे बाबाचो एक मोठो गोंधळ जाल्लो आसा, वैचारीक गोंधळ तांचे मदें आसा.
आणि वैचारीक म्हाका सांग तुम्ही अंदू 50 वर्सांत गोंयच्या जे लिबरेशन जालें ताजे गूण गावपाचे तुम्ही पुर्तुगेजांच्या सेमान दखलतो आणि सेमान कितले दिसांचे तुमचे 37 दिसांचे वेट 37 दिसांचे दुसरें हांव सांगता पुर्तुगेजांनी जें कितें केलां परतून नागेश बाब तुमचो एक पॉयंट आतां पयलीं उलोवया मागीर दुसरे पॉयंटाचेर हांव सांगता पुर्तुगेजांनी खरें म्हळ्यार हांगा फटिंगपणां करतात आनी फटिंगपणाच्या मार्गान हांगा येवन आपले जे पास्ट पळय जे कर्मां केल्यात वायट कर्मां क्रिमिनलिटी पळय जी केल्या गोंयांचेर अत्याचार केल्यात ते धांपून घालपाक आमी बरे लोक आतां म्हणून आमकां आतां उदात्तीकरण करता आनी म्हाका वायट दिसता हें उदात्तीकरण करपा फाटल्यान खंवटे बाबा सारके लोक ताका बळी पडटात. आतां ना हांवें एक डेलिगेशन घेवन पोर्तुगाला गेलो आनी हांवें तांचे हें पळयलें द वे दे ट्रिटेड अस द वे देवर आमकां आमचेच भशेन दिसलें ते they were also Sushegat, but Sushegat is not laziness. Sushegat is we are contented people. The way we are contented, we find Portuguese. Today's generation I am talking. I am not talking about the old generation. I am talking Goa, Portuguese and today's standard. There is no such thing as pure culture anymore in the world. If you go to New Delhi today, आयज हांव लोकां गेले आंगवस्त्र ड्रेस जे पळयता मेट्रोन ते म्हाका भारती आमी कल्चर म्हणटा ते दिसती पडना इतली बदल जाल्ले आहा आनी हांव ते इंग्लीश ते म्हाका नाका कोंकणी जाय म्हाका पूण सांगपाचें म्हणल्यार हें तर पळयत आमी पळय कितें चिंतता ते पास्ट पळय आहा तें गोळे आमकां फायद्या पडचें ना आमकां चड गरजेचें नवे वॅल्यू सिस्टम हाडपाक आमचे सोसायटीन सो नागेश बाब हांगा म्हत्वाचो मुद्दो येता तो इतलोच की पुर्तुगीजांची सालाजार आशिल्लो त्या तेंपावेले सगळे अत्याचार त्या तेंपावेले सगळे कल्चरी वेगळे आशिल्ले आज पुर्तुगाला भितर डेमोक्रेसी येयल्ले आसा जे हातूंतल्यान सांगतात की ते पुर्तुगाला भितर गेले जाल्यार आज तांकां वेगळी तरेन ट्रिटमेंट मेळटा ह्या पुर्तुगाला कडेन तुमी वेगळे तरेन पळयतात काय ना काय अजून पर्यंत तुम्ही पुर्तुगाला कडेन एकूच मिनिट अजून पर्यंत तुम्ही पुर्तुगाला कडेन तोच पुर्तुगाल म्हणून पळयतात पुर्तुगालांत डेमोक्रेसी आयली कितें ना कितें पुर्तुगालांत आमकां कांयच लागना फरक पडना आमकां लागना तुम्ही राज्य कारभाराक आनी राज्य सत्ते भितर फरक पडना डेमोक्रेसी आयली आनी पुर्तुगाल जर समज आनी कितें जालें आमचेर आतां कांय परिणाम जावपाचो ना आमी वी आर लिबरेटेड वी आर फुल पार्ट ऑफ इंडिया आमी हिंदुस्तानच्या नदरेन विचार करतात आमी हिंदुस्तान सारख्या व्हडल्या देशाचे नागरीक आनी एक सांगता पुर्तुगेजांनी आमकां येदेशें करून दवरले आपले देश 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना आमी हिंदुस्ताना येद्या जाल्या गोंया येदें उरूंक ना म्हाका एकूच सांगात पूण ही गोश्ट समजनात म्हाका एकूच सांगा भारता भितर एकूच मिनिट भारता भितर लोकशाय आसा गोंया भितर लोकशाय आसा पुर्तुगाला भितर लोकशाय आसा लोकशायवाद्यांनी लोकशायवाद्यां कडेन हात मिळवणी करची करपाची पुर्तुगाला कडेन गरज ना आमकां कांयच गरज ना लोकशायवाद्यांनी लोकशायवाद्यांक पुर्तुगालाक काडीची किंमत दिवपाची गरज ना कारण तांचे कडेन आमकां काय मेळोवपाचें ना आनी काय जोडपाचें is the first nation which has supported India as a member of the United Nations. It's a fact. It is on the history. You can go in the history and you can see it. That is the first nation, and because of this, India, Portugal, खूप मानता आयची India, and that is why Sidhu, when he came last time, he was the opener of our first edition. म्हाका पुर्तुगेजाचे जायत विरोध आहा आनी हो एक व्हडलो विरोध म्हणजे ते आमकां नेणार दवरले तो हांव आनी तेंगे थिंकींगूच तशें आशिल्लें तें आतां पळयत जाल्यार ते शिकून नेणार दवरले ते मानता पूण आमी आतां पंडिचेरी पळया भारतांत ब्रिटिशरांनी कितल्या जाणां मारले फ्रिडम मुवमेंटाक तेज्या पयले पूण आमी तोच राग घेवन गेल्यार आमी मुखार पावतले हांव नगो पूण आय पर्सनली हांव समजता फ्रिडम फायटरांनी त्रास घेतले मार हेलो तेचो राग चिडूक खूब आहा एग्री पूण त्या पासून हांव म्हणटा आमी त्याक बक्षीत जाले पूण तांणी एक गजाल स्पश्ट सांगल्या की जरी पुर्तुगाला भितर डेमोक्रेसी आसली हांगा डेमोक्रेसी आसली दोन डेमोक्रेसींनी एकमेकांचो हँडशेक करचो न्हय ताचेर कितें ना 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 हांव हँडशेक करना ना म्हणले तुमी ना ना आमकां संबंदच ना पुर्तुगाला कितें आहा ताचेर न्ही बट आमकां तातूंतल्यान कांय मेळोवपाचें ना पहिली गोष्ट म्हणजे भारता सारख्या येद्या मोठ्या देशाक हे देशात चिमटीभर पुर्तुगाला कडेन कांय मेळोवपाचें ना आनी पळय त्या सांगता युरोपाक आनी जगा आमकां त्याग ताकद आसा डायरेक्टली सगळे जगा कडेन संबंध दवरपाक येदे व्हडले आमी राष्ट्राचे हांव गोंय वेगळा काडूं तयार ना हांव गोंय म्हणटा तेन्ना गोंय म्हणजे हांव टोटल इंडिया घेता आणि पुर्तुगाल पळय परते गोंय गोंय भारत म्हणटा बट हेट्रेड पळय हा हेट्रेड तो येत इट कम फ्रॉम सम अदर फॅक्टर्स सो तुम्ही ताचो हेट्रेड पॉयंट म्हाका सांगा तुम्ही ते हेट्रेड अजून दवरपाक सोदता खंय आसा हेट्रेड
पोर्तुगालाकडे संबंध ना म्हणून तुम्ही काय म्हणतात? पुर्तुगाल बाकीचे देशांपासून तो देश नाही आज. पुर्तुगाल गोंयांत येवन पोरू 500 वर्सां जाली. ह्या पुर्तुगालाक आमची गुलामी आमी सेलिब्रेट करची अशी दिसताली म्हणून ह्या लोकांनी आमकां फोटो हांगा सागरीस बोट हाडली आणि सागरीस बोटीचेर तुमची बंदूक आहे. Is it justified? नागेश बाब मुश्किल 2 मिनिट उरल्यात. नागेश बाब म्हाका मुद्दो कळ्ळो आणि फुडें सांगताय हे सागरीस बोटीक स्वागत करपाक गोंयकार गेले ना पूण त्या स्वागत करपा खातीर भाड्याचे 7 लाख रुपया खर्चून पुर्तुगेज संस्थांनी केरळियन आणि असे भाड्याचे बैल हाडून त्या बोटीचेर धाडले. फटीकपणा पुर्तुगेजांना तुम्ही Sagres boat was brought by the. I have talked to the main person of the Navy. He was the recipient of them who came down here. हांगा मुद्दो तो ना खवडे बाब मुद्दो तो ना मुद्दो इतलोच आसा की सागरेस बोट हांगा हाडून ताजे सेलिब्रेशन करपाक सोदताले ताका तुम्ही सपोर्ट करतात. आम्ही सागरेस बोटाक सपोर्ट करना आम्ही नी त्या सेलिब्रेशनाक सपोर्ट करतात. त्या सेलिब्रेशन we were not a part of the celebration. 500 वर्सां पयलीं पोर्तुगीज no, we are not the they were part. celebrating it. Let me make it very clear. Let me make it very Did you clear. condemn it? I don't condemn it. Why don't you condemn it? Why should I condemn it? But we don't support the 500 years of Portuguese rule in तुम्ही Goa. कंडेम करू ना. आम्ही condemn. We are not concerned about. We are not. No. म्हणजे तुमका कंडेम करपाचे ना बरेपण करपाचे. Silence is consent sometimes. सारकें नाही. सांगता आमी पड चिंता वी आर बॅकवर्ड. इट इज टाइम टू गो फॉरवर्ड. We have to condemn whatever they have done is wrong. Yeah, that is wrong. It That is wrong has to be back. changed, and to say that we are no link with this, there's no such thing as we cannot have link. Should We this are part history- of India. Should- We are all India. Should 500 years of Sagres should be celebrated? I am not Sagres bothered Portuguese who brought them here, who allowed them to come India here. government of Okay. India The has brought them government here. of India allowed them to come Exactly. here. No? You know, we are And not you should- concerned. The fellows who allowed it had no respect for the sentiments of Of our the people. Goans. Of Goans. Actually, वय तेच खरें. this should आमच्या be आसा. कोणाचो? if at all, आमच्या आसा हे. if आमचे at all sentiment freedom आसा. fighters has to be तुका एक condemned, they सांगता. should have condemned No, no. the people who has brought them No, no, in. brought them. Not आम्ही Goa. condemn allowed केला. them. Samanda Kultur has not brought तुम्ही them. भारत सरकाराचा Goa has विषय not केला. brought आणि them. त्याला कंडम आणि तुमकां एक सांगता भारत सरकारान असल्यो जायती चुकी केल्ल्यो आसात आणि तातूंतली एक मोठी तांकां आपली एक मोठी चूक ही कारण वास्को द गामाची 5 सेंटनरी करपा वेळार भारत सरकार तयार जाल्लें आमी विरोध केलो बरोबर. आणि आमी विरोध करचे Anyway, कारण म्हणजे- nobody last problem celebrates time his own. सोपला. At last we are- सांगता, time last- सुद्धा. last- Last last सांगा, सांगता. please. Last. And the most important thing for me, हे पड भ्रष्टाचार चलता पळय गोंयांत हो वेगळो मुद्दो. हा तो मातशें मुखार घालपा जाय नाल्यार आमी न्यू कॉलोनियलिझम I also Okay. न्यू कॉलोनियलिझम Basically, you are saying we are fighting one issue. here आमची मेन जे आसा न्ही युनिकनेस ऑफ द गोवन आयडेंटिटी हो ह्या भ्रष्टाचार्यान तो खंयचे खंय बरळत वतलो सो वी शुड ऑल फायट टुगेदर Yes. अवर सेल्फ Okay. नागेश बाब तुम्ही मान्य करता. ना, ना. अँड ट्राय टू टॅकल ना, दिस time सोपला. फायटिंग Last नागेश बाब तुम्ही सांगा. भ्रष्टाचार पळय जो आसा तो जर फायट करूंक जाय कळटे बाबा We are- हांव तुका we are- स्वागत करता हांव Yes. तुजे बरोबर येवंक तयार आसा Exactly, पूण yeah. पुर्तुगेजांक घेवन भ्रष्टाचार ना, ना, जावपाक ना, ना, पुर्तुगेजांक भायर दवरा आमची- मागीर भ्रष्टाचाराचेर पळोवया लिबरेशन जालें Liberation कळ्ळो, मुद्दो पूण कळ्ळो. त्याच फायदो मायन ओनरीन घेतलो ते जालें ओके हा? आणि त्याची भाडे आम्हाला सगळी भोगता ओके ओके हांगा खूप बरी चर्चा चलताली ही चर्चा आनी मुखारी वचपाक शकता पूण आमचे कडेन वेळ सोंपला म्हणटकीर आमी ताका कांयच करपाक शकनात हांगा सगळी खंय गजाली भितर एक गजाल जाली की पोर्तुगाल आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जरी आसल्यो तरी सगळ्यांनी एकठांय येवन आज खंय तरी हांगाचो भ्रष्टाचार चल्ला आमचेर अत्याचार चल्ला त्या गजाली विरुद्ध झगडबाजी करत आसात त्या गजाली खातीर सगळेच तयार जाल्यात ही एक बरी गजाल निमणे तुम्ही एकमेकांक जरी हांगा पोर्तुगीजांनी हातूंत जरी अपोज केलो तरी बाकीच्या भारताच्या सध्याच्या प्रश्नाचेर तुम्ही एक आसात ही खूप बरी गजाल तुम्ही तिघी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आणि तुमचे विचार मांडले म्हणून तुमचे उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.